मतदानाक अजून कळाव असलो तरी लेगीत दिव्यांग आणि 85 वर्सां वयल्या जाणटेल्यांक मतदानाची सुविधा तांच्या घरामेरेन उपलब्ध करून दिल्या। बॅलेट पेपरावरवीं मतदानाची मोहीम 3 मे मेरेन सुरू आसतली। लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर घर बसल्या मतदान घेवपाचे मोहिमेक सोमारच्यान सुरवात जाल्या। हे सुविधेचो लाव घेत सोमारा वास्कोच्या 85 वर्सां पिरायेच्या वामन नायक तशेंच दिवचल वाठारांतल्या 82 जाणट्यांनी तर 48 दिव्यांग मेळून 130 मतदारांचे घरा वचून बॅलेट पेपरावरवीं मतदान जालें। ताचे बरें दिसता पयले पण आनी केल्ले मी तशें बी। पण मदीं जेन्ना पोलीस स्टेशनार तूं कसो वयतालो? हेनी वचे सायकली व्हीलचॅर म्हणजे आतां तशें ना न्हू वयले काळान बरें दिसता। म्हणजे तूं आयज वोटींग केलें बॅलेट पेपराचेर म्हणजे तुका तसो कितें त्रास बी कितें तेंच्या कडल्यान? तशें ना त्रास बरें केलें जाल्लें म्हणजे अशेंच सगळें हें करचें अशें तुका दिसता? तशें त्रास ना न्हू अशें जायना। हरशीं जाल्यार तूं वोटींग करताच म्हणजे हें पयलीं केलां तें फक्त व्हीलचॅर वचोन पोलीस स्टेशनाचेर वचोन केलां आनी वता आतां गरज ना आतां तुमी येता म्हणून जाता। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।